आगामी निवडणुकेत मगो शिवसेनेची युती आसतली अशा प्रकाराच्यो अफवा पसरल्यो वता तातूंत कांयच तथ्य ना। 2012त भाजपा वांगडा जाल्ली मगोची युती 2017च्या निवडणुकांनी कायम उरतली अशें स्पश्टीकरण सार्वजनिक मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी शेनवारा एका कार्यावळी उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना दिलां। खासदार तथा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत हांणी हालींच आगामी निवडणुकीत शिवसेना मगोची युती जातली अशे संकेत दिल्ले। ताचे विशीं विचारले आसता ही केवळ अफवा आसून तातूंत कांयच तथ्य ना अशें तांणी सांगलां। आमदार लहू मामलेदार दिसान दीस भाजपा सरकाराचेर आपणाक सहकार्य करिना म्हण टिका करीत आसतात। ह्या संदर्भांत विचारले तेन्ना कांय खात्यांत विकासा बाबतींत उदासीनता दिसून येता। ताची चिंता आशिल्ले खातीर आमदार मामलेदार तशें म्हणटात, मात तो प्रश्न वेगळो आसा आनी ताचेर विचार चालू आसा अशेंय तांणी म्हळां। आपणे आनी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी राज्याक 24 तास पाणी पुरवठो करपाचें आश्वासन दिल्लें आनी खंयच्याय परिस्थितींत आमी आमचो संकल्प पुराय करतले असो विस्वासय तांणी व्यक्त केला। संरक्षण मंत्री आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा आशिल्ल्या बऱ्या संबंदां खातीरच फुडल्या निवडणुकीत भाजपा आनी मगोची युती आसतली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।